काणी असा खूप पटली। माधव आणि केशव हे दोन शेतकार आशिल्ले। ते एकाच गावात लगीलगी रावताले। माधव हुशार, कष्टाळू आणि सदांच हसतमुख, आणि केशव आळशी, दुःखी आणि तो सदांच माधवाचेर जळटालो। सदांच देवाकडे मागतालो की त्याचे पाड जाऊ, आणि माधव सगळ्यांचे बरे चिंततालो, सगळे लोक सुखी जावचे, हीच त्याची इच्छा आशिल्ली। एक दीस माधवन आपल्या शेतात एक अजाबाचं दुधी पिकयलो। अजाबाचं कित्याक काय म्हणतात, तेका इंद्रधनुष्य दिसताले, तेका मोगरीच्या फुलाचो वास येतालो, तेका 4 पाय आशिल्ले, एक शेपूट आशिल्ली आणि एक मान आशिल्ली। सारको आकारान हत्ती भशेन दिसतालो, आकारान व्हडलो आशिल्लो आणि रुचके बी गोड आशिल्लो, मोवा भशेन। आणि आता माधवान ठरयले की आता ह्यो दुधी तो राजाक भेट म्हणून दितलो, आणि त्यानं दिलो सुद्धा। आणि राजा हे पळोवन अजाप जालो आणि खुश जालो, आणि त्याने माधवाचो व्हडलो सत्कार केलो आणि तेका एक खरो हत्ती बक्षीस म्हणून दिलो। हे पळोवन केशवाक राग आयलो आणि तेका रातभर न्हीद पडूंक ना। आता त्याने ठरयले की आपल्याक सुद्धा राजाक कितें दिवचे, तिज्यान राजा आमकां एक व्हडलो गाव बक्षीस दितलो। त्याने आपले शेत, घर, बकऱ्यो, आपली गाय सगळे विकले आणि व्हडलो हत्ती राजाक भेट दिवपाक घेतलो, आणि त्याने तेका दिलो राजाक। आणि हे पळोवन राजा अजाप जालो, आणि त्याने आपल्या प्रधानाक आपयले, आणि तो म्हणपाक लागलो की येदो असो सादो शेतकार म्हाका येदो व्हडलो हत्ती कित्याक बक्षीस दिता। त्याने आपल्या प्रधानाक सांगले की आता तू हिची वासपूस काड, येणे ह्यो हत्ती म्हाका कित्याक दिता हे सुद्धा तू सांग, आणि हेका कितें दिवचे ते सुद्धा तू म्हाका सांग। आणि प्रधान गेलो आणि माधवाकडे बडबड करपाक लागलो, आणि त्या पिशाक केशवान सगळे सांगले, माधवाक बक्षीस दिल्लेले हत्ती तेजे सुद्धा सांगले। आणि प्रधानान हे सगळे राजाक सांगले, आणि प्रधान म्हणपाक लागलो तुम्ही माधवाक दुधी बद्दल हत्ती दिल्लेलो, जाल्यार आता या केशवाक हत्ती बद्दल एक सुंदरसो दुधी दिवया। आणि राजान केशवाचो व्हडलो सत्कार केलो आणि तेज्या हातीक दुधी दिलो। हे पळोवन केशवाक आयली घोळ, तो सामको थंडूच पडलो। आणि हे करपाक केशवान आपले सगळे विकलेले आणि तेका भिकारी जावचे पडले। कारण आसा कोणाकडे दुस्वासीपणा करपाक जायना, सगळ्यांचे बरे चिंतपाक जाय, तेन्ना देव आमचे बरे करता। धन्यवाद।